ते 5 मिनटां भितर पावले म्हणजे तेंगलो कॉल वयतकीर 5 मिनटां भितर ते पावले ते पण तेच्या पयलीं तुमी पालयलो आमी हिंगा आहलो ना कंप्लिटली पावलो नाशिल्ले पूण 70% आमी ऑलमोस्ट केल्ले आणि हे बिल्डिंगाचे एमी आमकां वॉटर सप्लाय आणि पायप बी दिल्ले आणि जायते लोकांनी सपोर्ट केला आमकां आणि आम्ही हांगेन पळयलें जाल्यार शेड्यूल लागला आणि ती शेड प्लास्टिका पासून तयार केल्ली सगळ्या ओपींग आणि तो उजो तेमी पालयलो आणि नंतर आमी हे करून कंप्लीट पालयलो आणि तितून सगळे माल तेमी डंप करलो सगळी पाटी आणि खंयची प्लास्टीक ट्रे नाका ते मोडलेले गाडये बिडे हाडून घातलेले. ती सुवात खंय जवळ जवळ मार्केटाची गार्बेज डंपिंग सायटूच जाल्ली. जे घाण जे धुरता न्हू हेजेर सारके क्लियर हे जावपा जाय एक्शन जावपा जाय. कितें आशिल्लें ते सगळे थर्मोकॉल बिर्मोकॉल कितकित आशिल्ले ते आणि हे असलो धुंवर हांवें 5 दीस पयलीं सुद्दां पळयल्लो पूण असले इन्सिडंट हांगा परतून जावपाक जायना म्हणून हेजेर सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आणि मेंबर सेक्रेटरी जावन नाल्यार एसपीडीची फूल टीम सारके येवन सारके इन्स्पेक्शन करून हे सायट कितें आहा ते डिस्पोज करपाक जाय नाजाल्यार कंप्लिटली पॅक करपाक जाय. This looked like an alternative garbage dumping site. It is unfortunate that we are working with a paralyzed government system. The government is working in a paralytic system. Member secretary to place an inquiry on the dumping of these thermocol boxes that were here, which caused pollution through the city as it burned itself down. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.